सहकार मित्र जे आसा म्हणजे स्वयंपूर्ण मित्र आसा तांकां म्हजी विनंती आसा, म्हणजे टार्गेट आसा की तुमगेल्या गांवांत तुमच्या परिसरात फक्त 10 शेतकरी तयार करात, जे फाटल्या 5 वर्सां किंवा 10 वर्सां शेतीकडे वचूना तांणी परत शेतीकडे वचपाचें. आणि म्हजें एक ठाम कॅल्क्युलेशन आसा, सामकें वेल कॅल्क्युलेटेड कॅल्क्युलेशन आसा. एखाद्या शेतकारा कडेन खाजनांतली आसूये किंवा वेलवाडीची आसूये 4000 स्क्वेअर मिटर जमीन आसली जर जायत जाल्यार तातूंत उत्पन्न जे तो कितें करता ते उत्पन्नाचेर तांगेले कुटुंब जे आसा पळय न्ही त्या कुटुंबाची बाळगण जावंक शकता. उलट ताका थंय सादारणशे 20 ते 30,000 रुपया एक एकराचेर उरूंक शकतात, फक्त ताणें भात शेतीच लायले जाल्यार. अशी म्हजे कित्येक उदाहरणां आसात जे खाजनांतली आनी वांयगणांतली शेती जी आसा त्या शेती कडेन शेतकऱ्यांक परत हाडल्यात आनी तांणी ती परत शेती केल्ली कारणान तांगेले कुटुंब जे आसा पळय न्ही ते सुखा समाधानान आज जिवूंक शकता. तर म्हजो जो आयज जो तुमकां उलो जो मारपाचो आसा किंवा साथ घालपाची आसा ती म्हटल्यार अशें की 198 पंचायती भितर शेती प्रधान जे भाग आसात ते एखादी खाजनांतली शेती आसूये किंवा एखादी वांयगणाची शेती आसूये थंय उदकाची अडचण आसली जर जायत आमकां कळोवचें. एखादे बांयचें उदक आसा ते उपलब्ध करपाक जाय कळयल्यार जाता. तळे आसा ते तळ्याचें उत्पन्न जे आमकां म्हणजे उदक जे उत्पन्न करपाक जाय ते आमकां कळयल्यार जाता. पूण आमचो भरपूरसो हे आसा कितें म्हटल्यार की विचारधारा अशी आसा की सगळी तळी वगळी दुरुस्त करपाची आनी लोकांक उदक पावोवपाचें. आमी अंदू टार्गेट दवरलें आसा की 3000 शेतकारी 11 तालुक्यांतल्यान फक्त एकच तालुका हांव सोडटा तो म्हळ्यार मार्मुगोवा, नाल्यार नेहमीच्या बाकीच्या 13 तालुक्यांतल्यान जे आमगे मतदारसंघ आसात हांवें प्रत्येक म्हज्या आमदाराक सांगलां, म्हणजे जे मित्र आसात तांकांय म्हटलां की तुमगेले प्रत्येक मतदारसंघात कमीत कमी 200 शेतकारी नवीन शेतांत येवंक जाय. स्वयंपूर्ण मित्र म्हटल्यार फाटले 6 महिने 8 महिने 10 महिने वर्स वचून पंचायतीत फक्त बसले जावचे ना. आमी थोडेशे फिल्डाचेर बी वचचें पडटलें, लक्षांत घेयात. आनी फिल्डाचेर वचून आठवड्यांतलो एक दीस किंवा 15 दिसांतलो एक दीस किंवा म्हयन्यांतलो एक दीस फिल्डाचेर वचून लोकां भितर जागृती हाडची पडटली.